सुरुवात आम्ही हिंदू धर्मान म्हणटा की हर हर महादेव करून सुरू करता त्याला आयज खरोच हेजो दीस महाशिवरात्रीचो गर्जना दिवन आम्ही सुरुवात केला. वेल बिगन इज हाफ डन म्हणटा जाल्यार हे पॅनल हा, हे पॅनलाचें नांवच पळया तुमी, मुरगांव वॉरियर म्हणून नांव दवरलां. आनी वॉरियर नांव दवरपाचें फाटल्यानूय कारण आहा की अन्याय जाता हे सगळ्यांनी अनुभवला. आनी जेन्ना जेन्ना परिस्थिती खंय विरोधान वयता तेन्ना माघार घेवपाचें न्हू, संघर्ष करून संकटाचेर मात करपाक जाय. जाल्यार हांगासर सगळे जाण 5 तरी एक्स कावन्सिलर आहा, एक्स चेअरमॅन आहा, हांव एक नितीन चोपडेकर. जाल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीचो अनुभव आहा. अनुभव आसल्या कारणान आमकां कळटाय हांगासर खंय अन्याय जाता, कित्याक कशें करून जाता तो. जाल्यार सगळ्यांक आमचे वॉर्डान तशेंच 1 नंबर ते 9 पर्यंत हांव सगळ्यांक विनंती करता की भिवपाची गरज ना की तुमी प्रत्येक फावटी रिजन दिता की अशें ना तशें सांगता. आयज मतदानाचो टायम येयलो, मतदान म्हटल्यार मतदान करप. जाल्यार आयज तुमकां गुप्त मतदान आसता, कोणाक कळना मत खंय मारलें तें. तुमकां भिवयतले, सांगतले की हांगा मत मारलें, तुमकां कळटलें हे सिक्रेट बॅलट. जाल्यार हे गुप्त मतदान तुमी वेवस्थीतपणे करा. आनी जर तुमकां जर आयज भिरांत आहा आनी भिरांत दिसता जाल्यार आयज भिवपाची गरज ना. परत एकदां सांगता की हो वेळ आयज वेळ येयला की जो राग मनान आहा, इतकी वर्सां राग धरून दवरलेलो आहा, तो दाखोवपाचो वेळ येयला. असो तो वुमन्साक लागून रिजर्व केलेलो ना. बट आयज ऑपोजीट जो पॅनल आसा, जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाचो जो पॅनल आसा, ताणें एक सुद्दां बायलांक रिप्रेझेंटेशन दिवना. जर रिजर्वेशन नासलें जाल्यार ताका आपुणल्यान स्वता जावन तो रिजर्वेशन आपूण स्वता जावन बायल मनशाक खंयच्या वॉर्डान दवरूंक शकतालो. बट ताणें तो अन्याय केलेलो आसा बायलांचेर. आमी आमच्या पॅनलान 3 बायलांक स्थान दिल्लो आसा, जो तेंचो हक्क आसा 33%. सो तो हक दिवपाक लागून 9सून 3 बायल मनशाक आमी आमच्या पॅनलांसून कॉन्टेस्ट केलेले आसा. हो एक पॅनल आमी मुर्मुगांव वॉरियर तयार केलेलो आसा आनी म्हाजो फूल सपोर्ट ह्या पॅनलाक आसतलो, ह्या मुर्मुगांव वॉरियराक. आनी हो फक्त एकूच विचार करून आमी फुडें सरलेले आसा कित्याक आमचो जो पॅनल आसा तो आमी फायट करता तो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायकाच्या अगेन्स्ट. कित्याक ताका स्वता आयज कावन्सिल इलेक्शनाक स्वता ताका फिल्डार देंवचो पडलो, लोकांच्या घराघरांनी वयचो पडलो, मिटिंगे करपाक लागलेलो आसा, लोकांक फक्त जॉब्साची एश्युरन्स दिवन तो वोट मागपाक लागलेलो आसा, नाजाल्यार धमकी दिवन ट्रान्सफर करता म्हणून वोट मागपाक लागलेलो आसा, लोकांची घराचेर इलिगली केसीस घालपाक लागलेलो आसा, अशी खुबशे अन्याय करपाक लागलो आसा, लोकांक भिवपाक लागलो आसा. कित्याक तो फूल स्ट्रेंथ करून आपल्या पॅनलाक जिखोवपाक सोदता. आनी असो मिनिस्टर आमी केन्ना पळोवना. फक्त आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इतलो जितले ते कॅन्डिडेट आसा पळय ते भोंवना तितलो तो मिनिस्टर लोकांच्या घराघरांनी भोंवपाक लागलेलो, मिटिंगी घेवपाक लागलो. इतलो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा तो आनी इतलो भियाल्लो आसा कित्याक ताका दिसता कितें आपल्या हातींसून ही सत्ता वयता आनी ती दवरपाक लागून तो हे लेवलाचेर देंवलेलो आसा. शेख हसन आसलो, त्याच्या पयलीं पाटील आशिल्लो आनी तेच्या नंतर वाज येयलो, जन्मालेलो वाज, तेच्या नंतर काल वाज येयलो. पण ते लोक केन्ना कावन्सिलाच्या इनवॉल्व जावंक ना कावन्सिल इलेक्शनाक. ते म्हणटाले की फेअर अँड फ्री इलेक्शन करा, तुमकां कोण तरी बरो कॅन्डिडेट आवडटा, जो कार्य करूं शकता आनी ताका तुमी निवडून हाडा म्हणून. पण आयज जी कितें परिस्थिती चल्ला की टॅररायज जाल्ली आसा आमची कॉन्स्टिट्युन्सी. तूं जर सकाळीं कोणाक घेवन भोंवलो 2 जाणांक जाल्यार तेचे राती तेचे मनीस येता मिनिस्टराचे, तर सरळ सांगता आनी तेचे फोन नंबर घेता आनी ताका मिनिस्टरान आपयलो म्हणून सांगता, ताका व्हरता, तेच्या हातीन बुके दिता, प्रूफ आमचे कडेन, आनी तेजे फोटो मारता, ग्रुपान घालता. एक आमच्या थिंग आसली एक लेडी बाबडी, तिका आपयलो, तिका बुके दिवपाक जाय. तिने सांगलें हम लोग गरीब लोग है, हम लोग बुके लेते नहीं, हमारा बरेच से भी बुके नहीं लेते, और तुम हमको क्यों बुके देते, नहीं तुम हम लोग का साथ देने का, क्यों डरने का, अशें लोकांक सांगप. आनी जर हांव गोश्ट म्हाका एक नजरेन हाडूंक सोदता तुमकां की अशें जर आमच्या टायमार केल्ले शेख हसनान जॉन वाजान जाल्यार कोणूय असो कावन्सिलरूय जावचो नासलो आनी MLA जावचो नासलो. हो साहेब आमचो कावन्सिलर आनी मिनिस्टरूय जावचो नासलो आमी जर तशें पयलीं केल्लें जाल्यार.